मंगलम। स्वामी महाराज के जय जय गुरु महाराज के गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज श्रीमन नारायण स्वामी महाराज के श्रीमन पूर्णमंत्री स्वामी महाराज के श्रीमन इंदिरा गांधी स्वामी महाराज के गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज श्रीमद विद्याधर गुरु महाराज के जय गोकर्ण मठ संस्थान के जय गोकर्ण मठाधीश के जय गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज श्रीमद विद्याधर गुरु महाराज के जय गोकर्ण मठ संस्थान के जय गोकर्ण मठाधीश के जय 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 गुरु महाराज
जय जय गुरु महाराज. श्री हरी गुरुभ्यो नमः. हम गेलो मठाचो देव श्री रामदेव वीरविठ्ठल चरणार विंदाक साष्टांग नमस्कार करता. आमगेलो परमपूज्य गुरुवर्य
श्री गोकर्ण पर्तगाळी ज्योत मठाधीश परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडे स्वाम्याल चरणार विंदाक साष्टांग नमस्कार करता. तशींची आमगेले GSB समाजाच काशेमठ संस्थान गुरुवर्यांक कैवल्य मठ संस्थान गुरुवर्यांक चित्राप संस्थान मठा गुरुवर्यांक चरणार विंदाक साष्टांग नमस्कार करता. आयज परमपूज्य गुरुवर्याले पुरप्रवर्ष कार्यक्रम सभा कार्यक्रमाक सुरू करच्याक गुरुवर्यानं अनुमत देवका म्हणून गुरुवर्य चरणार विंदाक साष्टांग नमस्कार करून मागून घेता. आजी सगळे मंगळूर पेंटाक GSB समाजाक हो एक संतोषा दिवस हो एक पुण्य दिवस. तशींची हे कार्यक्रम सुरू करचे फुडें देवाक पांय पडून हे कार्यक्रम सुरू करूया. आता वेदघोश मठ पुरोहित रामकृष्ण भटनाम कोरका म्हणून निमून घेता. शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्. ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ओम देवाक नमस्कार करताच आयचो कार्यक्रम सुरू करच्याक हांव इच्छा पावता. आजी सगळ्याची गौड सारस समाजाक मंगळूर पेंटेंक प्रत्येकल्यांक संभ्रमा दिवस संतोषा दिवस पुण्या दिवस. तसं म्हणारे आजी आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य आले सुवर्ण चातुर्मास व्रत मंगळूर शहर गोकर्ण मठांत तांगेले स्वमठांतू शाखा मठांतू दावचेस. आज प्रथम जावन परमपूज्य गुरुवर्य आले पुरप्रवेश तशेंची हांगा सादारण 70 दिवसा वास्तव्य आमकां हे चातुर्मास टायमार आसता. तशेंची आमकां 70 दिवसां मठाक गुरुवर्य आले दर्शन करचें की सेवा करचें की व्हड एक भाग्य मेळता आसा. तशेंची हे चातुर्मास आमकां मंगळूराक आमगेल्या मठाक कशें मेळ्ळो म्हण एक प्रिएम्बल म्हणटाची त्या विशयी सांगूं इच्छा पावता. ताचे फुडें प्रथम जावन हाजी हांव आमगे सगळ्याची मठ कमिटी तर्फेन सगळे मंगळूर पेंटांच GSB समुदाय तर्फेन आमगेल्या वैदीक वृंद तर्फेन तशेंची आमच्या शिष्यवां तर्फेन प्रत्येका तर्फेन परमपूज्य गुरुवर्याल चरणार विंदाक साष्टांग नमस्कार करता. तांकां प्रत्येकल्या तर्फेन हांव भक्तीपूर्वक जेवानो तांच्या चरणाक साष्टांग नमस्कार करून तांकां स्वागत करता. तशेंची आज आमगे आमंत्रण स्वीकार करून हांगा येयले देवळा ट्रस्टींकय आमगेले चातुर्मास कमिटी तर्फेन तांकां हांव स्वागत करता. कमिटी तर्फेन तांकां स्वागत करता. वैदीक वृंद मस्तांग आयले सायाजी आमगेल्या आमंत्रणाक स्वीकार करून आयले तुमकां हांव आमगे चातुर्मास कमिटी तर्फेन हृदयपूर्वक स्वागत करता. तशेंची हांगा भजक वृंद शिष्य वृंद आनी मठकुळावी प्रत्येकल्यांनी आमगेल्या ह्या एका कार्यक्रमाक स्पंदन करून बहुसंख्येन तुमी आयले आसा. तुमकांय हांव आमगेल्या मठ कमिटी तर्फेन हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता. आनी तशें भायर परगांवांतू दुकान आयिल्ले आमगेले शिष्यवृंद भक्तवृंद आमगे मठाची प्रत्येक आयिल्ले आसा. तुमकांय हांव आमगेले चातुर्मास कमिटी तर्फेन तुमकां हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता. आज हे चातुर्मास सुवर्ण चातुर्मास मंगळूराक आमकां कशें मेळ्ळो म्हूण एक सान विचार तुमच्या एदराक दवरच्या इच्छा पावता. सादारण एक 3 म्हयने फुडें आमकां
ಗುರುವಾರ ಯಾಪಟ್ಟಿ 50ನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮೋಣೋ ಏಕನ ಮೋನ್ ಸಪೂರ್ ಹುಡುಗಾಸ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಪೂರಿ ಯಾಪಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹುಡುಗಾಸನ ವಿಷಯ ಮಮ್ಮಣಾಲು ಯಾಪಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲ 50ನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸು ते आम्ही कोडियाला केला कशी बिना दिला कशी म्हणून आम्ही पब्बणाला इमेल पब्बण जायत्रा तुम्ही मुंदरश्या तुम्ही बिना दवराची म्हणून हाव पुरुषा जयकर भट्टू शिवानंद मामू हरिकेंडेगे एक वचून स्वाम्यालागी एक बिना दवरले यापुढे सुवर्ण चातुर्मासू या चातुर्मासाच्या एक सेव खुर्ची भाग्य आमगेल मठाक मेळका म्हणून स्वाम्यालागी आम्ही त्यांना चरणारा बिंदाक साष्टा नमस्कार करून बिना दवरले तेन्ना गुरुवर्यानं एका चंदोत्तर आमकां तांगेले एका ನುಡಿ म्हणत ದಿವ್ಯ ನುಡಿ म्हणत ನೀವು ಹೇಳಲು ಬಾರದು ನಾವು ಹೇಳಲು ಬಾರದು ನೀವು ಕೇಳಲು ಬಾರದು म्हणून स्वाम्यानं बिडलो बारद म्हणून स्वाम्यानं आमकां योग्य सांगून तशें मागशी पटयलें आमी मागशी येयलेच आमकां कांय मात तेवचें न्ही हाजे अर्थ कसो रबता म्हणून तशीच 1-2 म्हयन्यान गुरुवर्यान मंगळूरायचे एक सानूक कार्यक्रम आयलो त्या कार्यक्रमात आमी उपनेंगडे असताना हांगा गुरुवार मंगळूर आमी एक सनायक एक 2 घंटा म्हणटा 3 घंटा म्हणटा सनायक आमकां एक कॅम्प दिवका म्हणटाना परंपरे गुरुवान जायत म्हणून हांगा आमकां कॅम्प दिलेले त्या कॅम्पार आमी लेखल्यात कसलेंपणी आमी एक गुरुवारा मन आसता कोरका एके तांगेलें कशी पूण कोरनो ह्या पडे चातुर्मास मंगळा जावं तशें कोरका म्हणून आमी एक पुरंदरदासाले उडगा आसलो त्या टायमार पुरंदरदास वीर विठ्ठल म्हळ्यार भारी प्रिती तागेर प्रती देव आमगेलो मोठा देव वीर विठ्ठल तशींच आमी ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸೋ म्हणो एक भिन्न गुरुवर्या चरणार बिंदाक दवरले गुरुवर्याक भारी संतोष जालो आमगे शिष्यवंत हांगा करचे महा एक उमेद आसा श्रद्धा आसा भक्ती आसा आमी हांगा केल्यार कशी जाता की तांकां एक मनांतू येवन अशें पण आमी सांगूं जायना तशीच आमी राखून बसलेच आणखी एक म्हयनो जालो आनी सादारण रामनवमी सांगता रे म्हणून आमकां एक न्यूज मेळ्ळें ते शेर चमकलेची रामनवमीक आमी म्हणल्यार व्हडलें टीम चमकलें रामनवमी ह्या पटी कंपनी अनावन्समेंट जाता की पळय आमगेले चान्स की आमगेलें भाग्य की म्हणून आमी रामनवमी वतना रामनवमी तूं परमपूज्य गुरुवर्यांनी तांगेले सभेन तूं तें घोशण केलें औंद वर्साच्या सुवर्ण चातुर्मास मंगळूर गोकर्ण मठांत तूं म्हणटाना आमकां भारी संतोश जालो संतोष जालो भारी खूश जाली संतोषार म्हाका येयलेच म्हाका येवन आलोचना करूंक लागलेची थोडे भंयशें केलें आतां व्हड समावेशू आतां हाका आमी कशें रूपरेख करता एक कार्यक्रम कशें करता म्हणून एक सब पळयलें आमी कशें करचें म्हणून पब्बण आपूण पब्बण म्हळ्यार वेर कसं म्हणटा ताजें आलोचना कर रे म्हणून हांवें आलोचना लागलो लागतना कसं म्हणून मात वचना कशें करची हे कार्यक्रम म्हणून जाल्यार सुवर्ण चातुर्मास कांयपणी विभिन्न जावका कांयपणी नवेतना नवे आयटम येवका तो म्हणटाना एक ताका एक विंगड एक रूपरेख दिवन आमी कमिटीन तूं ह्या प्रपोजल दवरलें हांतू आमी ह्या पटी धार्मीक आध्यात्मीक हे चातुर्मास जावचो आशिल्लो विशय हो हाका प्रामुख्य जावूं जी ताजे नंतर कसं कोरयता म्हणटाना आमी हांतू सामाजीक शैक्षणीक स्वास्थ्य आनी परिसर हे प्रत्येक लागता तशे कार्यक्रम आमी रूपरेखून दवरले तशींच पब्बण म्हळ्यार वेरे कार्यक्रम कोरू जातलो म्हणून हांवें पब्बणाक कांय बिवका म्हणना स्वाम्याल दय आसा देवाल दय आसा हे कार्यक्रम चंदार जाता म्हणून आमी प्रत्येकान ओट्ट म्हण सांगलें पब्बण जायत प्रत्येकान येस म्हळ्यार मेगेले येस म्हणून आमी सीता वचून गंगुळी कॅम्पांत परमपूज्य गुरुवारा चरणार बिंदाक एंटायर प्रपोजल आमगे चातुर्मासाचें म्हणून तांगेले चरणार बिंदाक आमी दवरलें गुरुवाऱ्यांनी पळयना तिलेंची वयऱ्या अंत कसो आस म्हणून आमकां गोतना जाल्यार तुमी चांग काम करता म्हणून गोत आसा पुऱ्या कार्यक्रमाक तुमी मुंदरशियाची जायत म्हणून आशिर्वाद केल्लो तेच आमकां व्हड एक बल मेळ्ळें हे सगळे कार्यक्रम खंडीत यशस्स मेळटा म्हणून त्या कार्यक्रमा प्रकार आमी आज हो कार्यक्रम हांगा आमी विस्तार करून कशें करचें म्हणून ताजी एक कंप्लीट प्रोग्राम चार्ट करून इनवायट करून ह्या 50ನೇ सुवर्ण चातुर्मासू 23ನೇ गुरुवारी आमगेल्या ह्या मठ परंपरेच्या 43 वर्सांनी मठाधीश जावन 50 वर्स संन्यास स्वीकार जावन आतां सुवर्ण चातुर्मास तशींच
आमगेल्या मठ परंपरेंतू प्रथम जावनो तिन्ही यतीवर्य जीवोत्तम स्वामी त्यांनी सुवर्ण चातुर्मास केलेला आसा. तशींच 11ನೇ आमगे गुरुवर्य रमाकांत तीर्थ स्वाम्याने सुवर्ण चातुर्मास केलेले आसा. 17ನೇ स्वामी आमगेले पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याने सुवर्ण चातुर्मास केलेले आसा. तशींच 18ನೇ आमगे गुरुवर्य पद्मनाभ तीर्थ स्वाम्याने त्यांनी 50 वर्षाचा चातुर्मास केलेला आसा. तशींच 5वे स्वामी परमपूज्य इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याने 50 वर्ष चातुर्मास केलेला आसा. आज आमगेल विद्यार्थ्यात परमपूज्य स्वाम्यान 6वी म्हणल्यार 6th परमपूज्य गुरुवर्य सुवर्ण चातुर्मास व्रत आचरण करचें सांगता बहळಷ್ಟು म्हाका संतोष जाता आसा. ह्या कार्यक्रमांतू आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य तशींच तांणी तपस्वी विद्यामान तेजस्वी समाजमुखी आणि विजनरी स्वामी म्हणून सांगोयत. तांणी हे 43 वर्ष मठाधीश जावन अनेक मठ तांणी बांदिल्ले आसा. अनेक मंदिरां तांणी जिर्णोद्धार केलेले आसा. तशींच अनेक सामाजीक शैक्षणिक क्षेत्रारी तांणी मस्त सहाय्यधन केलेलें आसा. त्या नंतर तांणी 2-3 ट्रस्टय केलेले आसा. विद्याभ्यासाक स्वास्थ्याक आनी एज्युकेशनाकय ताणें ट्रस्ट केलेलें आसा. हें पुराय आज आमकां स्वाम्यान हें 50 वर्सां ताणें अनेक समाजमुखी कार्यक्रमो केलेले आसा. तशींच वा आज आमकां आमी ह्या चातुर्मासाक कशी हाजें बजेट करचें. हें बजेट सादारण आमगेलें एक 70 लक्षां म्हणटा सुरे बजेट आशिल्लें. हे बजेटा पुराय कार्यक्रम केल्लो आमी. आनी 70 लक्ष करची कशी म्हूण आमकां एक योचना येयली. जाल्यार आमकां तशें स्वाम्याल आशिर्वाद देवाल देन सुसूर जातली म्हणून जाल्यार प्रयत्न आमी करूं. तशी आमी एक रथयात्रा म्हणून सुरू केली. प्रत्येक आमगेल्या मठाचे मठा वचून मुंबई तशें बेंगलोर शिवमोगा सागर हुबळी बेळगांव येल्लापूर कुमटा गोवा अशें पुराय कडेन प्रत्येकला वचून आमंत्रण दिल्लें. हे सुवर्ण चातुर्मासू आमी एक नवीन रित्या करचे भायर सरलेची हाका तुमगे साकार जावका आनी तुमी साकार जाना आनी हे कार्यक्रमाक भाग घेवका म्हणून खाली तांकां निमंत्रण दिलेलें. तांकांय संतोश जालो. हे कार्यक्रमाक कशें नवीनते आसा म्हणून तांणी संतोशानी आमी कसले निमीन दिल्यार तांगेलें डोनेशन घे तांणी पेटोवन दिलेलें आसा. त्या प्रमाणे आज आमी 21 जुलय म्हणटना आमगेलें कसो एक बजेट आमी सुरू प्लॅन केलेलें की ते सकड पेमेंट येदोळ थंय सादारण सक्सेस जाला तितले एक जेन्ना एक तांगे देणीगे आयला म्हूण संतोश भाऊ सांगता आसताची आमगेलें आतां थोड्यांची टार्गेट थोडें वाडलें. हें पळयता आमकां धैर्य येलें. बरें 55 लक्ष 60 लक्ष आयली सादारण आतां 1.5 कोटी कोरया बजेट म्हणून. बजेट म्हाका खर्चुच्या खावच्या आनी जेवच्या न्ही. समाजमुखी कार्यक्रमाक एक नंबराचें आमगेलें ट्रस्टाक वा दुड्ड पावो हांतू दुखून निरंतर जावन आमगेल्या समाजाक सेव मेळ्ळो म्हणून द सरप्लस ऑफ दीस चातुर्मास will go for a noble cause, for a trust through which we want to do regular activities throughout the year in the mutt. That too in the field of education, health and matrimony. तशें म्हणटाना तशींच परमपूज्य गुरुवार्याक आमी एक भिन्न दवरलें आसा. गुरुवार्यान 2 ट्रस्ट आसा. द्वारकानाथ विद्याजराज 10 ट्रस्ट आसा. 2 आमकां उडका आसता. त्या दोनी एक पुणे आमकां मंगळूराव आमकां जावका ताजी ब्रांच म्हणटाना स्वाम्यानी संतोश जायत एक ब्रांच मंगळूर रयताची सर प्लस तुमी जर तांचो घाल न्हू एक्टिविटी मुंदरशी म्हूण सांगिल्लें आसा. सादारण 10 ट्रस्ट आसा म्हणून आतां गुरुवारान सांगिल्लें आसा आमकां. तशींच आमी भक्तीन श्रद्धेन हें काम आमी करता आसताची तशें नेमती गुरुवार आशिर्वादान आनी तुगेल्या देवाल आशिर्वादान आमकां एक हो चातुर्मासो मेळ्ळेलो आसा. तशींच आचार्यांक शिष्यवृंद म्हळ्यार भारी प्रिती कय. द्रोणाक अर्जुना वरी अतिप्रीत शिष्यवृंदाक केन्या प्रितीच वात्सल्य केन्ना आसा जाल्यार द्रोणाक अर्जुना वरी थोडे चड वात्सल्य. तशींच आमगेल्या परमपूज्य गुरुवर्यांक मंगळूर शिष्यवृंदा वरी थोडोच वात्सल्य चड आसा. त्या इत्याक म्हूण हांव तुमकां ताका एक तांगेले गुरुवर्याले चारित्रीक इव्हेंट्स मंगळूरांतू जाल्लेले आनी तो अवकाश मंगळूर मठाक मेळ्ळेलो. ताका हांव पुरावे समेत आतां सांगचे इच्छी पावता. रजत सुवर्ण उत्सव रजत चातुर्मास 1992 ಮಂಗಳೂರು. ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ
60 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2004 ಮಂಗಳೂರು. ತಶೇಂಚಿ 350 ಮಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2012 ಮಂಗಳೂರು. ತಶೇಂಚಿ ಸಪ್ತತಿ ಸಮಾರಂಭ 2014 ಮಂಗಳೂರು. ತಶಿ ಆಜಿ ಸುವರ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ 2016 ಮಂಗಳೂರು. गुरुवराल्या दर्शन घेवचें व्हड भाग्य, गुरुवऱ्या सेव करचें विशेष भाग्य, गुरुवऱ्या प्रवचन आयकुचें अतिविशेष भाग्य. हे तिन्ही भाग्य आमकां मंगळूर GSB समाजाक शिष्यवृंदाक मेळटा आसा म्हळ्यार आमगेले पुण्यवंत लोक आनी कोणूय ना म्हणून खंडिता सांगोय. तशींची हो एक सुवर्ण चातुर्मासाचो सुवर्ण अवकाश आमकां सगळ्यांक मेळ्ळेलो आसा. हो सुवर्ण अवकाश आमी योग्य रितीन करूं ताजेक आमी काण घेवका आनी गुरुवार सेवा आमी करता रबुका. तशींच आमगेले आजी GSB समाज इतले व्हड जावन वाडला आनी समाजा लोक प्रत्येक क्षेत्रांत नांव केलां म्हळ्यार ता खंडिताची परमपूज्य गुरुवार आशिर्वाद आनी देवाल दय आसा म्हणून ते दाखोवन दिता. तस जावन आमकां गुरुवारा मार्गदर्शन आशिर्वाद निरंतर आमगेल्या समाजा मेळ्ळेलो आसा. त्या निमती आमगेल्या समाजाक केन्नाय चांग जाता आसा, आमगेल्या जनाक चांग जाता आसा. आजी तो अवकाश आमकां मेळ्ळा. मंगळूर शहर गुरुवाऱ्या चरणा स्पर्श मंगळूर शहर जाल्ला. तशे निमती सगळे मंगळूर शहराक चांग जाता, जना चांग जाता आनी सगळे राज्याक चांग दवरचें एक महान योग आमकां केला म्हणून हांगा सांगताची प्रत्येकल्यांक आपस तुमकां स्वागत करताची. आतां आमगेलो मठ अध्यक्ष प्रभाकर कामत आनी तांगेली धर्मपत्नी तांणी पाद्यपूज करता म्हणून स्वाम्यालें निमून घेता. प्रथम जावन आमी कॉर्पोरेट स्टायलार एक लोगो म्हूण केला 50 सुवर्ण चातुर्मास म्हणून. तशींच प्रत्येक लेटर हेड, रिसीट बुक, बॅनर प्रत्येक सेम कलर कॉम्बिनेशन आमी दवरलें आसा. तशींच आमी हे आपली व्हेकल पास म्हूण केला. म्हळ्यार मस्त व्हेकलांक राबच्याक आमी वेवस्था केलेली आसा. आमगेल्या राजांगणांत आमी वेवस्था केलेली आसा. कारांक तांकां एक व्हेकल पास म्हणून आमी दिताची. हें पास दाखयल्यार VIP कार आसा पळय थंय वेवस्था केलेली आसा. विंगड कारांक आमी गणपत स्कूल आनी विंगड स्कूलान उलोवन तांकां व्हेकलां पार्किंग करची वेवस्था करता आसाची. प्रत्येकल्यांनी हो पास दाखयल्यार तांकां थंय पार्किंग वेवस्था मेळटा. तशींच हांगा गुरुवर्याल्या सेवा राहील प्रत्येकल्यांनी आमी ह्या फाटी आमगेल्यांची एक नॉमिनिक्लेचर एक नांव समेत शूड बी शुद्ध हिंदू धर्मप्रकार जावका म्हणून करतना प्रत्येक कडेन वॉलंटियर म्हणून घालताच. वी म्हळ्यार वॉलंटियर म्हळ्यार सेवा करूं म्हणून. तशींच आमगेर प्रधानमंत्री सांगला हांव प्रधान सेवक म्हणून. म्हाका अडूक आसलो सेवक तो प्रधान सेवक म्हणटा आमी सेवा खंडीत. आमी समाजा सेवक, स्वाम्या सेवक, देशा सेवक. तसो ह्या फाटी प्रत्येकल्यांक सेवक कोणें वॉलंटियर न्ही सेवक आनी सेविका बैल मनशांक सेविका म्हणून आमी पळय बॅच दिता आसाची. प्रत्येक वॉलंटियरांनी हें बॅच घालून तांगेले कार्यक्रम म्हळ्यार तांणी सेवा करता म्हणून निमून घेता. तशींच प्रत्येकल्यांक वॉलंटियर युनिफॉर्म म्हणून केला. ते युनिफॉर्म घालका डेली प्रत्येकल्यान कोण सेवक आसा की आनी सेविका आसा की तांणी हे युनिफॉर्म घालका. तशींच आमी एक कॅरी बॅग आमी एनवायरमेंट म्हळ्यार स्वच्छ भारत म्हळ्यार तशें फस्ट टायम कसं केलें म्हळ्यार नो प्लास्टीक. सगळे कर्नाटका प्लास्टीक बॅन. आमगेले बॅनर समेत इट इज पेपर क्लॉथ बॅनर. आमगेले चील समेत क्लॉथ चील. सो आमी सांगता सुरेख आमी पालन करता मागीर आमी जेन्ना सांगू तशी आमी कसं ही कमिटीन कसं केल्यार सो आमी पालन करताची. आमगेले क्लॉथ बॅनर, आमगेले क्लॉथ कॅरी बॅग, एवरीथींग इज क्लॉथ अँड एनवायरमेंट फ्रेंडली अँड इवन अवर होल्डिंग्स आर कॅनवस. सो इट इज नॉट फ्लेक्स. सो थंय आमी एक एनवायरमेंट कार्यक्रम केलेलो आसा. त्या प्रमाणे हांव आजी हें प्रथम हँड ओवर करचे कार्यक्रम आसा. हें व्हेकल पासू आनी सेवक पासू आनी तांगेले एक युनिफॉर्म सेवक युनिफॉर्म दिवच्याक आमगेले एक सांकेतीक जावन आमगेले अध्यक्ष एस प्रभाकर कामत हांकां प्रथम आपण घेता. तशींच उपाध्यक्ष आशिल्लो शिवानंद कामत आंबेंबळ. तशींच अनेक उपाध्यक्ष वस्ती श्रीपाद शेणै,
आणि जते कार्यदर्शी वस्ती पुरुषोत्तम शणै. पहिलं म्हणजे काय आम्ही एपडी विंगड एक व्यवस्था केलं युनिफॉर्माची तांकां एप्रन म्हणटात त्या किचनात यूज करेत एप्रन म्हणून एक एप्रन आणि एक आंगसो एक दिवस एप्रन एक दिवस आंगसो म्हळ्यार पावसाळी ताका फकत तुम्ही चेंज करता पळय जाल्यार कितें एक एप्रन आनी एक आंगसो ह्या दिवसाक श्रीमती गीता कामत अध्यक्ष महिला मंडळी तांणी येवन सांकेतीक घेवका म्हणून येता. तशीच श्रीमती राधिका केणी निकटपूर्व अध्यक्ष महिला मंडळीचे. आणि वनिता मिस्टर वनिता नायक. हे युनिफॉर्म घरल्या वर्षात दिलेलं नाही हांगा घाल न्हू त्या मरे तुम्ही हांगा सेव कोर का म्हणून आम्ही दिलेले प्रत्येकल्याने घाल का म्हणून निमून घेताची. आता परमपूज्य गुरुवार पाठपूजा प्रभाकर कामत आणि तांगेल्या धर्मपत्नी जया कामत. श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. श्यामं रवीन्द्रमितदीथिति कान्तियुक्तं ज्ञानं शरञ्जदधतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममिदं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्दमजितं स्मरतोरुगीर्भिः श्रीमद्धनुमद्भीमा मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः. आयचे दिवस मंगलापुरा कोंकणी भाषेन कोडयाळ म्हणटात अशें आमगेले समाज समूहाचे एक वैभव नगरी ह्या गांवांत आमी प्रवेश घेतना आयज दिवसा तिथी भद्रा खंय भद्रा तिथीचें लक्षणच सांगलां शिवम कल्याणम भद्रम खंय म्हण चांगले तरेचे काम जायत रावतात अशे तरेन अर्थ देणार तरेची तिथी. तिथी शरीरम तिथिरेव कारणम खंय सर्वही शुभ कार्याक तिथी प्रधान ठरता.
आयज दिवसाक गुरुवारूही चांगलो लक्षणयुक्त वार हो. सर्वही शुभ कार्य गुरुवार दिवसाक स्वीकारूक येतात. आयज दिवसा नक्षत्र श्रवण नक्षत्र आशिल्लो चंद्र मखरेचेर आसता. मखरेर आशिल्ल्या चंद्राक शुक्र आनी बुध दोग जण पळयतात. गजकेसरी योग हो ही एक तरेन. आज स्वाम्यान भाशण आरंभ केलें. धनिष्ठा नक्षत्रांतूं हो आरंभ जाला. धनिष्ठा नक्षत्राचो हो ही म्हळ्यार गुरू दृश्टी ही आसून गुरू निमित्तान ही गजकेसरी योग सांगता. ज्योतिष्य वेत्ते लोकांनी परामर्श घेवं जाता. स्वाम्यान शुभागमन जालेल्या तरेच्या ह्या शुभ वेळारी असले तरेची ग्रहस्थिती ही सुंदर अनुकूल सांगता. दैव धर्म संयोग म्हळ्यार म्हणजे मंगळुरांत हो चातुर्मास घडचो एक योगाचो संदर्भ. तरी स्वता स्वाम्याला विचारल्या रे 5-6 महिन्या पयलीं स्वाम्याला संकल्पनांची नाही. ಬಿಡಲೂ ಬಾರದು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೂ ಬಾರದು. ಸಹಪಟಿ ಆಯ್ಲಾರಿ ಹೆಂಚಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ತಂಗೆ ಶಿಕೊಂಡವ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಒಪ್ಪಬಾರ್ದು. ಹೌದು आता नरसिंहप्रभून सगळें विस्तारान सांगलां. रामनवमी दिवसा काही सांगूक जाय म्हळ्यार तत्वाचेरीचे आमी जाहीर करून बसले. स्वाम्याल चातुर्मासा तयारे दृश्टेन मंगळूरच्या पेंटेच्या महाजनांनी बरे तरेचो श्रम घेतिलो समजत आमकां. आजही योग पळय आयुष्मान दनपार 3 गंटेपर्यंत प्रीती खंय वय असले तरे योगाची पंचांगांत बरे सांगतात. होय आयडियल दाव का बा होय खंयची कार्य हातान धरलें वय वॉट एवर वी डू ऑलवेज रिमेंबर खंय वी मस्ट डू अवर एम. गुरी मुट्टिसलेಬೇಕು. स्वामी येवन बसले बा बसली कुळे पायस खावच्या सूर करच्यो हांगा न्हय हे बा पायस आसकाचीच. ताजे बरोबरही सांस्कृतिक कार्यक्रमही अंत आयोजन केल्ले सच आतां थोड्या तांणी जाहीर केलेची. मध्येही स्वाम्यान येवन बसल्यानंतर गांवांत पावल्यानंतर नवे कलात्मक कलाकारही आपल्याला काहीतरी प्रदर्शन घडका समाजांत अशेंही निरीक्षा करणारे सच. चातुर्मासानंतर उरील पैशात सद्विनियोग जावसाठी एक ट्रस्ट म्हणून दाखयना. स्वाम्याला 10 ट्रस्ट सच आणि सगळे ट्रस्टान स्वामीच मुख्यस्त. तरी धर्मदर्शी पद त्या गांवच्या लोकांक समावेश केल्लें आसा. वी आर कामत आमगेलो सुरतकल पटेल घराण्यांतलो बरी सृश्टी कोण सोडल्या ताणें. तागेले सृश्टेचे परामर्श घेवचे म्हणून जर जाल्यार पनवेला वचून पळोवं जाय. 16 एकर म्हळ्यार 64 म्हळ्यार गुंटास म्हणटात 100 तांतूं मिटर जाता. हांगा तुमगे सेंड्सा लेखार 40 मिटराक सेंड्सा. थंय ताणें 16 एकर जाग घेतलो. 16 एकरा जागाक 64,000 चदर मीटर स्थळां असले तरेच्या विस्तारीत जाग्यांतूं एक सेवाश्रम बांदला 200 इनमेट्सांक अनुकूल जावचेसाठी. तशेंच एक शिक्षण संस्था थंय कार्यरत आसा. आतां कांय 800 लोक चेडून जालीं. आमच्यान एकटोरे भुरगे त्या संस्थेंतूं शिकच्याक ना. त्या हळ्ळे गांवांतूं आज बाजूंतल्या एक 7-8 हळ्ळेंतूं लोक थंय शिक्षणार्थी जावन 1+3 स्टोरीड बिल्डींग 32,000 चदर अडी. हांगा हो वास्तू 32,000 चदर अडी आसा. आमकां स्कुलाक थंय 32 बांदून सोडला. हॉस्पिटल बांदलां. हॉस्पिटलाक 32,000 वय हाज्या 4 पटी नासतय मंगळूर मठापेक्षा. तरी सांगचे तात्पर्य असले तरे सौकर्ययुक्त व्यवस्था सुरतकलचो आमगेलोची साऊथ केंद्रांतलो वी आर कामत. ताजे भायर ताणें 30 कोटीची जमीन स्वाम्या नांवार बरोवन दवरून सोडल्या. धन्यात्मा तो आतां ना तो आमचे मदें. तागेली सृश्टी बरेच तरेचे कार्याक लागोसाठीच ताणें कार्ययोजना घालेलें एक स्मरण योग्य. तो खंयचो जाग्यार आमगेलो सारस्वत ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತ ಸಂವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಗುರುಗಳ म्हळ्यार स्वाम्याला हस्ता दवरता एक ट्रस्ट केला. बरेच तरेची प्रगती चलत असते. तशीच
8-10 ट्रस्ट असायची. गणपती उत्सव स्वाम्यालोची मठान चलता तशें जे आमगेल स्वाम्याल 3 ट्रस्ट असायचे. एक ट्रस्टाची काही कार्यावळ हांगा घडची अशें एक उद्देश दवरतही आता आमगेल्या नरसिंह प्रभुना हांगा कार्यकारिणी समितीच्या ही योजनेनं हांगा एक कार्यावळ स्वाम्याल चलची. थंय एक बँक खात हांगा दवरून थंयच्यान पयसो ट्रान्सफर करचो तो तुमी दवरिल्लो पयसोची व्यवस्थीत तांचो दवरून ताजें व्याज म्हळ्यार बड्डी हाणा म्हळ्यार TDS तांतूं तुमगेल्या लागना. ट्रस्टाक फुल्ल एमावंट जम जाता. ताचो सदविनियोग चांगल्या तरेन शिक्षणार्थी लोकांक दिवेत, वृद्ध लोकांक म्हळ्यार तांकांय गौरव धनशे दिवेत, हेल्थ कॅराकय पयशे दिवूं जाता. ह्या तरेची सर्व तरे योजनेनं अशी एक समृद्धी हांगा घडचे साठीही हो एक चातुर्मासो हांगा आयोजीत जाल्लो आसा. अनेक भावीक लोकांल्या हांतूं सहयोग लाभिलो जाला. आतांच कित्याक अर्धापेक्षा कित्याक 75% पयस जमेंता येयलो आसा आनी उरील 25% जम धाडटा पा म्हणटना आयच्या दिसा योगावळ अशी जाली. स्वामी ऑक्टोबर म्हयन्याचे पयले आठवड पर्यंत हांगा वास्तव्य आसतले. मागीर क्रमक्रमान आपणाल संचाराच्या योजनेनं स्वाम्यानय प्रयाण काडचें आसता. म्हणटना महत्वाचे दिवस हांगा जाहीर जाल्ले आसात. त्या दिवसाक कार्यावळ ह्याच हॉलांत पावस मस्त आयल्यार हांगा जायत. रथबिदेन तुही जाग्याचे तरतूद आमगेल्या आडळिता समितीन केल्ली आसा. दोनी बाजून ताका 2-2 मिटर म्हळ्यार ताका कर्टनशे बांदल्यार वावजडेचे आंगार पावस येवत तसने म्हळ्यार वावजडेन लोक भिजताचे. वयर माथ्यार उदक पण हय वावजड आयल्यार कितें करूं म्हळ्यार तरेच्या विचाराकही अनुकूल जावसाठी हाजेर बी परतूनही आडळिता समिती स्वाम्याले उलोवणार जावन आसा. ह्या मठा कडेन मस्त संदर्भ घडत येयलेचे आसाच. 60वे स्वामी रामेश्वर यात्रेक भायर सरले. शार्वरी संवत्सरा खंय ते स्वामी गयापद क्षेत्र उप्पिनंगडी थंय स्नानार्थी आयलेच. थंय 2 न्हंयो कुमारधारा नेत्रावती अशे 2 न्हंयचो संगम जाता. थंय ताकाय एक प्रयाग म्हणटात. हाचे साठी कित्येक भावीक लोक आपल्याला पितराल्या सद्गतीसाठीही प्रयाग म्हणून घेवत तसल्या ह्या दक्षिण काशी म्हणून घेवत तशी नामकरणही ताका यात. थंय बी पितृकार्याची सांगताय ही करणारे जे आसात. म्हळ्यार काही लोक अस्थि विसर्जनही करतात. आमी थंय देवाक गांवच्या देवाक स्नानाक घेवन गेल्ले वेळार ही पळयलां म्हळ्यार कांय तरी अस्त ते उदकां पडिल्ले आसले एकदम विरगळून वचनाचे न्हय. उदक व्हांवत आसा गंगा भागीरथी ते ಅಸ್ಥಿಚೇರಿ ನಂತರ ಇದು ಒಂದು ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿಯೂ ಆ ಊರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. आमगेल स्वामी रामेश्वर भायर सरलेजी गयापद क्षेत्रार तीर्थ स्नान करत असत ते तांकां एक व्हडपण आशिल्लें. कशें म्हळ्यार तांणी पर्तगाळीन तुला मठ बांदलो. आतां तुमी पर्तगाळी मठ कित्येक लोकांनी पळयला. तशें रेवणान तुला मठ बांदलो. रेवण म्हळ्यार जांबावली देवळांतून 3 किलोमिटरा भितर आसा. स्वता तांणी आराधना करसाठी एक गुह बांदून दवरिल्लें आसा. सुंदर आसा गुहा. गुहे बैसूनय तपस साधना केलेले तरेचे 60वे स्वामी ते सौभाग्य योगात सौतक्यान राहील जातात आनी अशे रामेश्वर यात्रे भायर सरतात. जे जे लोक जांबावलींतूं म्हळ्यार पाविल जातात नव्यान बांदला मठ हां अशें म्हळ्यार रितीनही रेवणांतुल्या रशी वनां म्हणटात ताका. रशीगळू निल्लुवा वनां थंय 2 व्हडो गुह आसात. हाज्या ह्या रुंदायेचे डब्बल आसा. विडतही डब्बल आसा. 200 लोकांना भारतीय बैठकेचेर जेवणाक भितर शेल्टरांत येवन बसचेत. ताका नांव बसलां पांडवाल गुहा. आमी मालक न्हय ताजे हां. पांडव आयली की ना की ती खबर सोडा. आनी तो पांडवान बांदिलेली तांतूं भीमशक्तीचो हनुमान हो आसा. ವಾಯುದೇವಲ ಅವತಾರ ಭೀಮದೇವ್ ತಾಕು ಕೊರಚ ಕಸನೇ ಹೊಡ್ಕಾಯನ ಒಂದು ಗದೆ ಕುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಹುಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಪರ್ವತಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ एक पांडव गुहा म्हणस एक नाही 2 गुहा आसा. सान एक गुहा आसा व्हड गुहा आसा. रेवणांत पाविल वेळार केन्ना आमकां फुरसत आसलें अशें 1-2 मिनट भोवन आयले आमी. गांव सजल उद्दाक पर्तगाळी मठा स्वाम्याक 300 वर्ष पर्यंत बांय काडचें पडिल्लें ना. तें म्हळ्यार डोंगराळ जमिनीन तुल्यान जोग फॉल्स आसा कितें म्हणटा उदकांत झरयो स्वच्छ उदक हां
म्हणाली उदा पिल्यार पुरो मनही तृप्त शरिरांतूय एक आरोग्याचें म्हणाली थंय कितें जाता म्हणाली तुमगेले खनिज गळा म्हळ्यार गुड्डोची मायन्स स्टोन ताजे वयल्यान उदक येता आनी हे दिकान तें उदक हालत हालत येयले वयल्यान तें कितें जाता प्युरिफायड उदक ताका कांय डिस्टील वॉटर म्हळ्यार म्हणचेची दूर येता कोणी सर्च केलां की ना की गोतना आमकां तरी 12 म्हयने उदक थंय व्हांवत आसता माडाक इतून व्हड नाल्ल धरता थंय माड्या पीक मस्त एक एकट्या सग म्हळ्यार सांगता हांव तुमकां नारळाचें पीक 6 लक्ष नारळो एक एकट्याक असले 8 जण भाटकार आसत थंय भाटकार म्हळ्यार ತೋಟದ ಯಜಮಾನರು ಒಡ ಕೃಷಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತಹ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮೂಹ ಅಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ 8 ग्राम असं आमकां 8 ग्राम खंय स्वाम्यानय 8 ग्रामाच्या रहिवासी लोकांक रेवण मठ म्हणून अंकीत करून दवरला म्हण नंतर त्या 6वी स्वाम्या ह्या बाजून आयलेची स्वाम्याल कक्षेन जांबावली येता ज्या लोक जांबावली गेलेचे हां स्वाम्याल एक मठ हांगासर पळोवन सोड्यांक की पायान तुडवत गेल्यार 3 किलोमिटरा भितर जाता पयले लोकांक 3 मिटर चमकूच म्हळ्यार व्हड कांय दिसना आशिल्लें तरी मठाक पर्यंतही कार वचून रावता तसं न्हय म्हळ्यार एरोड्र माईल म्हणचे आतां हांगा कारपेट कशी घालां की तशी टार बरी तरेन घालून मठा पर्यंत प्रवेश चांगलो दवरलात आमी बी 1988 चातुर्मासा रावले 120 वर्सां नंतर एक एक पावलां धडावत रावची ह्या तत्वानय सान मठ धर जाल्यार सुंदर आसा वनश्री चांगली आसा ತೆಂಗಿನ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ಗೇರು ಬೀಜಗಳ ಹಲಸಿನ ಮರಗಳ ಒಂದು ಅರಣ್ಯವೇ ಎದ್ದು ನಿಂತಂತಿದೆ ಪರಿಸರ ಅಂತ म्हणटना गेल्या लोकांक खंय तरी समज जावच्या लागलो 6वी स्वाम्यानं 2 कड मठ बांदलेच तांगेले प्रतिभास ह्या स्वाम्यांक घेवन आमी मंगळुरांत एक मठ बांदका मंगळुरांत जर आमी मठ बांदून घेनी जर जाल्यार हांगाचे कन्नड भाशेचे इतर लोकांनी ಇವರು ಎಂಥವರು ಇವರಿಗೆ ಗುರುಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಕ್ರಮನೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು म्हणून सांगता असेल त्यादना 350 वर्षा पहिले 370 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಇದು ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗಬಹುದು त्यातरेन स्वाम्यान आयलेची आमके हांगा ब्राह्मण्य आसा म्हणून दाखवत तसं न्ही आमगेले ಔನ್ನತ್ಯ ಸಮಾಜದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಗ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಠ ಕಟ್ಟಬೇಕಿಲ್ಲಿ अशें म्हळ्यार म्हणजे स्वाम्याल्या अभ्यर्थना करत 131 लोकांनी बरोवन विनंती पत्र घेतिल्लें आसा स्वामी गया पदक्षेत्रांतूं थंय संगम स्नानाक रावलेची 1-2 दिवस रावतात ते मुखार वताची म्हण नंतर स्वाम्याक पांय पडून सांगून घेतलें वरे आतां आमी संगम स्नानाक रावले तुमी मठ दावका म्हणून सांगला न्हय करया मंगळुरांत मठ म्हळेल वयल्यान त्या स्वाम्यान अभिवचन दिलें कालांतरांत हांगा मठ जालो आनी बसरूर मठांतुल्या अर्चक कुटुंबान राबयलें कित्येक वर्स तांणी पूत चलयले ताजे नंतरही बसरूर रामदास आचार्य कर्नाटक स्नफ त्या घराण्याच्यानय तागे बापसूनय कित्येक वर्सांक पूत चलयलेच ताजे नंतर थोडो थोडो बदल जायत आतां रामकृष्ण भट म्हणून ताणें पिशवी पुरो बरयली हांगा स्वाम्याल चातुर्मासासाठी कोण सांगिल्लें ग्रस्तान सांगिल्लें भट मम्माले पयशे घेतले वे उरो असं पळयलें ते आमी रामू कृष्ण काय बदाव का बा बरें चलो का ताणें ब्राह्मणी चलोच म्हळ्यार सुलभ नासता तरी आपल्याला पावित्र्य चारित्र्य तरेचे जनमानसाचेर एक ब्राह्मण हो एक म्हळ्यार देवता स्वरूप अशें म्हळ्यार सद्भावना येवचे साठी खडखडी गोपीचंद्रांना मूर्ख व्यंकटेश देव तेच सांगता आपल्याला भक्ताक मात्र आपण अनुग्रह करता काय व्यंकटेश देव हांगा विराजीत आसा महातोबार व्यंकटरमण देवस्थानाच्या आई मुखार सुना आमगेलो मठ आसा तें देवूळ जावन 210 वर्स जायत 215 वर्स जायत ताजे देड्डीन आमगेलो मठा संस्थापना आही आनी ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಒಂದು ದೇವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ನಿಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿದೆ 25 देवस्थान आसा आमगेली कुटुंबाक एक देवस्थान शे ह्या इतले परिधीन जर पळयल्यार 15 वयर देवळां आसा हांगा सांगचे अर्थ अशें जालो देवळा संस्कृतींतून आमी आमगेलो समाज रुपीत जायता येयलो जाता
दैविक भावना म्हणजे दैवभक्ती, धार्मिकता, आस्तिक्य बुद्धी समाजांतून केंद्रित करून घेवच्यासाठीची गुरुमठ तशें देव मंदिरां ही आमच्या समाजांतून विजृंभित जायता येयली जाताच. अशा तरेच्या मंगलापुरा बाई ह्या गांवांतूय सारस्वत समूहाचे एक केंद्रबिंदू म्हणून घेवत तशें हांगा ही देवळाची विजृंभणा जाल्ली आसा. सांगच्या कारण कितें, आमी मत्स्याहारी म्हणून आमकां सांगतात, ताजे वयल्यानच इतर जातीच्यान आमकां ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಂಕಣಿಗರವರು, ಕೊಂಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗಾಳ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಕನ್ನಡಾन म्हळ्यार तांगेले शब्द ते तरी आमी 7 म्हळ्यार संस्कृत हा शब्द हो कसं नाही. आम्ही सप्त सारस्वत, सप्त कोंकण, सप्त खंड, सप्तद्वीप पुरा 7 संख्या जर काढल्यार बरो अर्थ देणार तरेचो अर्थ हो 7 आंकडो ಇಂಗ್ಲೀಷಾನ ಬರೋಚೋ ಕೊಂಕೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಭಾಷೆ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಪೂರ 7 ಅಷ್ಟು ಬರೋಕೆ. ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರ ಆ ಗ್ರಂಥಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದವ ಹಗ್ಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಾರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ करणारे संस्कृत आली पेंतू 7 अशी बरोवं का. 5 आर्यन भाषा सच ते आर्यन भाशेन तुवें बरोवच क्रम कशी म्हळ्यार आमी उत्तर भारता वचका म्हळ्यार ना. जांकां संस्कृताची हिडिता ಇದೆ खंयचे मंत्रसंहिता म्हळें अथवा पुजा क्रमाचे पुरा पानाचेर 7 बरोवचे अशी उजव्यान ग्रंथी येवन बसका म्हळ्यार आमी अपलिफ्ट करताची म्हळ्यार अर्थ देणार तरेचो एक सांकेतीक बोध आमी करूंक पळयतात. आमी अशें सांगलां म्हणून दुसऱ्यांक अर्थ जावच ना, तरी अर्थभरीतच हो. आमी आर्यन उत्तर भारतದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮೂಹ. आमी स्वतः सारवंत, देवान दिल्ली प्रतिभा असं समगेले, ज्ञान असं, क्रियाशक्ती समगेले. आता तुम्ही पळया 15 तारखे ದಿವಸ ಉಲೋಯ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾವುದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಮಾಜದ ಮುಂದಿರಬೇಕು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ परंपरेन तुल्या सटवे स्वाम्यान हांगा एक मठ बांदची संकल्पना केली. आतांची आमगेल्या नरसिंह प्रभून सांगलें आमगेले 50 वर्ष जगिले फस्ट जिवोत्तम तीर्थ स्वामी ते हांगा येयले ना. बसरूरा मठ बांदलो तांणी. ताजे नंतर बसरूर परिसरांत पुरा सारस्वतान देवळां जालीं. मंगळुरांत तूं सटवे स्वाम्यान मठ बांदलो. ताजे नंतरच सारस्वताल्या वैयक्तीक 10 जाणांनी देवळां श्रद्धास्थानय हांगा केंद्रीत जायत रावलीं. 11 स्वाम्यान हांगा फाटल्यान मठ आशिल्लो. आता पूर्ण प्रज्ञ वसतीच्या म्हळ्यार एक 10 एंट्री तुकून 10 फूट भितर येयल्यार पोर्ण मठाचो गर्भकूड आशिल्ली. 11 स्वाम्यान बांदला. त्यांनी 50 वर्ष गादेर आसात. 50 वर्ष जर लाभल्यार काही तरी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट काम जातात. म्हणजे एक उदाहरण आहे, 30-40 वर्ष म्हळ्यार मठा वहिवाटेन तूं 30-40 वर्ष म्हळ्यार काही गणना योग्य नाही. म्हळ्यार एक ದೈವಬಲ ಸಾಧಕರಾಗಿರುವಂಥ 11 ಗುರುಗಳು ಈ ಮಠದ ಪ್ರಥಮ ಯಾವುದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ 18 स्वामे तेही 51 वर्ष आशिल्ले ते जिंदगींत. 51 चातुर्मास की 52 की पळोवंक घडी नासता का. म्हळ्यार तांणी आषाढा पयलीं जर बसल्यार 1 ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಂತ ವೃಂದಾವನ घेतला तांणी. म्हळ्यार 11ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರ್ಷ ಕೂಡಿಸಲಾಗದು. ಅಂತೂ ಎಬೋವ್ 50. ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ತಂಗೆ ನೇರ ಶಿಷ್ಯ ते 42 ವರ್ಷ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವ म्हळ्यार ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಸಚಿ ತಂಗ ಗುರು ते ತಂಗಲ್ಲಿ ಅದರ 42 ವರ್ಷ మరి ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಾಮಿದವನು ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. तदनंतर 4 वर्ष उरले त्यांनी 55 इयर्स जाणे गणना साकपुरा. तदनंतर इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तेही 51 लागून 17 स्वामी 18 स्वामी 19 स्वामी हांणी पुरा 50 वर्ष गांथून घेतिल्ली आसत तांगेल्या आयुर्दायांत. आनी त्याच वेळार मठाच्या विस्ताराची कार्य थोडी विशेष दायित्व गेल्ली आसाची. म्हणटना मंगळुरांत पूर्ण प्रज्ञ स्वाम्यान 18 स्वाम्यान हो मठ हम रस्त्याक म्हळ्यार चिक रस्त्या बाजून यद्राहण फ्रंट 167 वर्ष जाता का. 174 वर्ष जाता. 1842 थंय शिलालेख आसा.
मुळां बरयलां शोभकृतु व्रत वय शोभकृत वर्ष फाल्गुण शुक्ल दशमी म्हूण बरयन आसा तेंची परत शिलालेखू चंद करून आतां नूतन जिर्णोद्धार जाले नंतर तीर्थ दिवचे कडेन म्हळ्यार तीर्थ घेतल्यांकय वाचच्या मेळत तशें भटान बसया वेदिकेक तो शिलाफलकय लावन दवरला सांगचे अर्थ अशें धरा 167 वर्साचे पयलेचे मेन स्ट्रक्चर आसा विठ्ठल देवान बशेन गोंयची शिल्पा प्रमाणे आसा कारागिरे गोंयचे येयले कारागीर म्हळ्यार गावडो आनी कार्पेंटर तांणी हांग घेवन मठ बांदून परतून चमकलेत ते हेय दाखल आसा आ कलशाक भांगरा कलय काडील कलश दवरला त्या वेळार आमगेल्या दक्षिण ह्या कॅनरा म्हणटात हांगा खंयची भांगरा कलश नाशिल्लो हें तितलें प्रामाणीक 174 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಠದ ಮೇಲಿರುವ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ತೆಂದು ಬಂಗಾರ ಲಾವची ಸುಲಭತಾ नाशिल्ली आमगेल्या देशांत पोर्तुगल ಅಂತೂ पोर्तुगीज क्रिश्चन कम्युनिटीक ती विद्या साध्यशील दिसता त्यासाठी म्हामाई कामत म्हणून खंय गोवांत हार्बराचेर तांगेन व्हड बंगलशे राजवाडशे आसा तांच्यान तुला मनशां घेवन स्वाम्यान 50 म्हळ्यार इंटू 5 ग्रॅम्स आसा पुरो तांगेन पोर्तुगीज करन्सी ती 5 तें ग्रॅमाचे 50 नाण्णी लागून भांगरा कलय चडोवन हांगा हाडून दवरलां म्हूण आसा म्हणटना ताजे नंतर ही एक कला भांगर चडोवं येता कलशाक पर्तगाळी स्वाम्यान कोण हाडलां गोंयच्यान हाडलां पोर्तुगल उरो गोंयांत हें शक्य आसा म्हळ्याक समजत ताजे नंतर विजृंभीत जालेले तसल्या देवालयाकय भांगरा कलश बशिल्लोच आसा हें प्रामाणीक सत्य सोदून घेया कसं हो एक इतिहास समजूच साठी म्हळ्यार अनुकूल घडून येवं म्हणल्यार परत सांगलें मी ह्याच तरेन प्रत्येक स्वाम्याल पावलां ह्या मठा कडेन तांगेलें पवित्र पावलां मठांत तूं राबत आयिल वयल्यानही आमी बी एकदां चातुर्मास केला इंदिरा कांतीर स्वाम्यान चातुर्मास केला पद्मनाभ तीर्थ स्वाम्यान हांगा सांगता 1865 पद्मनाभ तीर्थ स्वाम्यान चातुर्मास केला 1896 आमगेले इंदिरा कांतीर स्वाम्यान तांगेले ह्या नरहरी तीर्थांक घेवन चातुर्मास हांगा घडयल जाला आमच्या स्वाम्यान 4 पटी केला दिसता बस्तीकराल हांतू 2 जाला मंगळूर मठांत 2 जाला 47 48 बस्तीकराल ह्या श्रीदर्शनेल बंगल्यार वे ताजे नंतर जिवोत्तम म्हण नांव दवर म्हणा स्वाम्यान वय जिवोत्तम म्हळ्यार नांव उरबा अप्रुबाय नांव तें कोणाक मेळना तें जिवोत्तम म्हळ्यार वैष्णव समुदायांत खंयच्याय मठाधिपतींकय जिवोत्तम म्हळ्यार नांव ना आमच्यांत आसा वायुदेवालें अपरनाम महाशक्तिमान वायुदेव आमकां वैष्णव मठ 28 आसा आनी ಸನ್ಯಾಸಿ ಪರಂಪರೆಯಂತೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ 700 ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೂ ಕೊಣಕೈ ಜೀವೋತ್ತಮ್ಮಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಮಚಂತೂ ಅಷ್ಟೇ ಏಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಶೋಭಿತ ಹೆಸರು ಇದು ಜೀವೋತ್ತಮ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಾದಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ म्हणतात दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधायकम मनुस्मृतीतील चंद सांगता आमगेले चेडू नांव कसलें दवर का कसं नाही हायफाय नांव दवरूं नजा उडगासा उरत तसलें नांव जाव का देवाने श्री हरिय नेनयिरो विष्णू स्मरण जाव का वायुदेवान स्मरण जाव का त्यासाठी उद्यावर पंचांकान पळया 12 महिन्यान जन्म आयिल्यांक दारली संतानाक विष्णू पर नांव दवर का तशींच बायलां गांवां घरांत तशी गाय गोरवांकही लक्ष्मी पर नांव दवर का म्हूण आसा पेज जाल्यार सांगता हांगा बरयलें पंचांग घर घरा आसता तरी पुरसत कोणाक आमी आयडियल जग पळोवका आयडियल जग वय आमगेले चेडूं नांव तसलें नांव दवरल्यारच ती चेडूं प्रतिभावान जाता कसां की सिनेमा पळयलें टीव्हींत पळयलें म्हूण नवें वय रस्त्यार आयकलें नांव पुराण चेडूं दवरल्यार रस्त्यार नाच करणार जातात ती चेडूं भिव नाका जें रस्त्यार भोंवच्यान जब आमगेले चेडवांनी सांगचें कारण कितें पंचांग पळोवचें गोतना म्हणल्यार तारीख सांगलें आयुश्मान चेडूं जावका म्हळ्यार तांकांय आयुर्वृद्धे साठी चांगली नांव दवरका खंय आशीर्वादाभिधायकम आमकां आयकतल्यांक वरे आशीर्वाद मेळटा की कितें मनाची प्रसन्नता मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे साधक म्हणून
सर्व सिद्धीचे साधन काही बरे भजन त्या हिंदीचे मराठी भजन मनाची प्रसन्नता चढ होऊन घेऊ का दर जाल्यार हरिय नाही रो घरांतू श्री हरी म्हणेल नाव दवर का जीवोत्तम म्हणेल नाव दवर का मस्त नावाची पंचांग असं पळून घ्या नांदल्यार धर्मसिंधू काढा की ओढ सिंधू तो कशी उरो अंतू अर्थभरीत आपल्या जीवन मौल्य आम्ही राखून हाडीन जाऊ का तेन्नाच आम्ही सारवंतरू साधा या ना ते सारवंतिके विचार आम्ही विचारवंत जाऊ का सारवंत जाऊ का ज्ञानवंत जाऊ का म्हळ्यार विद्यावंत जाऊ का म्हळ्यार का सरस्वती पुत्र म्हणटाच आमकां आमी हें सगळें संपादन घेवं का जर जाल्यार आमगेलें साधन ना जर जाल्यार आमी खंय पावता की तरी म्हालगड्यान केलेलें ना मना बरी आसा आमगेलें हां अंतू आमी ती पावलां विसरण्याची मुखार दवरत गेल्यार अदे ಒಂದು ಸೊಬಗು ಜೀವನಕ್ಕೆ म्हणटना आयज दिवसा तुमी अत्यानंदे स्वागत केलें जाल्यार वर्णदेवता ही आमचेर प्रसन्न आसा पालकेर बसकारान स्वामी हाडका स्वदेशी मार्केट हातून वय मार्केटांतल्यान येवचें पळय स्वाम्यान स्वामी म्हणटा आयले म्हूण दाखोव का म्हळ्यार आमकां एक 15 मिनट पयलीं फोन आयलो आमी बरोबरी 7 येता रे ना स्वाम्यान जालें तितलें बेगीन येवचें म्हणून चालो आम्ही पर्तगाळीच्यान ब्रह्मावर येई पर्यंत जिरापती पावस गाडी दिसना आर कामात येद्रा बसला जबाबदारी घेवन आयला आमगेला आर कामात आज यो केन्ना आमगेली गाड्यांनी बसताना हां तरी आज जबाबदारी कामाक लागून मुखार राव का तूं गेली गाडी आमी फाटल्यान येतात पावस इतलो गाडी 60 किलोमीटर वरें धांवडाच्या जायना अशें तरी पावसान जाम आमी खंय की आमी उद्यावरांत एक 4 घंटे एंट्री घेता म्हळ्यार 4.5 घंट्या भितर एंट्री जाली ताणें बरें स्वागत केलां ताका इथं 15-20 मिनट दिवका आशिल्लो विना विळंब व्यर्थ टायम वचना ह्या स्वाम्याल्या कॉम्प्युटर टायम्स आहे आमी घडयाळ हाता बांदूंक येना नीचे कडेन घडयाळही उरना स्वाम्याल्या मात्र समय प्रज्ञा 7 घंट्याक निर्माल्या येवन बसलेच हांग 6 घंटे उठून सुप्रभात म्हणटा काय नाका काळोख वेळो तुमी 6:45 बसल्या पुरो व्यवस्थित जात ते 1.25 घंटो मेळटा खंयचें स्तोत्र जाल्यार पुरा दिवस करा की तुम्ही दिवस वांटून घेतले का गुरुवार दिवसाक गुरुवाराचें कसं तरी बंदे या गुरुराया वय बंद दिद्देव नाव बंदे निंतिद्देव इले वय बंद या गुरुदेवा चापे हासलो मणे हासलो म्हणटा वय तांत आसते कसं की भजन कशी उरो आमी खंयचे फार्स करनी हरियन नैरो अशे तरेचे अर्थान आमगेलें जीवन नित्य निर्मल उरका म्हणल्यार अर्थ देणार तरेच्या रशीप्रणीत म्हणटात आमकां मार्गदर्शन घडिल्लें आसा आनी तूं ह्या मठान तूं सर्व स्वामी भोंविलेसच त्याच स्वाम्याल पुण्यवंत पावलंही परत आमी समजूनही ह्या मठां आयले अशें धरूंक कळना भिल्ली खंय बा मंगळूरकार उरो रामनवमी दिवसा स्वाम्यान जाहीर केलें नाजाल्यार ಎತ್ತೆತ್ತಲೋ ನಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆರವೇರಲಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ शिर्शीकारान हुबळीकारान आपयले नाही तांकांय सांगिल्लें ना आमी ताजे नंतर तुमी आयले तुमकां कितें सांगता तांणी परत आपोवन येयल्या रे ಮೊದಲು ಬಂದರು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಕಸನ್ ಕೈ ಹೌದು ಯಾರಿಗೇನು ಹೇಳಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೇಳಲಾಗದು ನೀವು ಬಿಡಲೂಬಾರದು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೂಬಾರದು ಬೈ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದೆವು ಈಗ ಬಂದೆವಪ್ಪ ಅನ್ನುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಎಂದು ಹಾಂ ಭದ್ರ ಅಂತ सहज म्हण आर कामात मनान हासता वय बा हासकाचीचे योगा योगो तो कोणी बांदून दवरला आमकां ಗೊತ್ತು ನಾಶಿಲೆ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ स्वाम्याला पावलं पळया तुम्ही समय प्रज्ञे जाऊ का जिंदगीत स्वामी काय हायफाय आकाशान तुल्यान झडील काय नाही मात्र पुरा काम करू कळत स्वाम्याक मेट देवच्या कळना आमकां पूर्ण प्रज्ञे वसतीच पुरा मेट चोडून वयर आयले आमी वय पूर्ण चोडून आयले आमकां हांगच्यान तुमी कार्पेट घालन जर जाल्यार पांय दवरता जाल्यार पांय परत जळटा आमकां सायटिक पेशंट आमी खंयचे एक केन्नाय कोणा हातान सुटचे ना सिन्स 1972 ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬದುಕು ನಮ್ಮದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ म्हणटना सुखद व्यवस्था आडळिता समितीन मनमाने म्हळ्यार मनान म्हळ्यार सुंदर दवरिल्लें आसा मानून घेवका आपणें म्हळ्यार आपणाक कोणी स्वागत केलें ना इतलो व्हड हॉल आसा जेवणावळ चलयले आसता आपण अभिमान दवर न्हू मठान तुला प्रसाद स्विकारच्याक म्हळ्यार मस्त प्रयत्न करचे पडना सगळ्यांकय पानार वाडिलो पानार वाण जेवणा कडेन आपोत तसलो संदर्भ ह्या मठान घडतलोची सगळ्यांकय बरघडो
सदा सुखसंतोष क्षेमाभिवृद्धी समाजान नांदत उरो अशी देवचरणी आम्ही प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद पर भाषणाचे आम्ही समारोप घडीत आहे.